बाकीचे कांयच उलयलें ना. भोव थोडे उलयले पूण कितें सगळे सपोर्टीव. एकल्यान कोणें म्हणलें ह्या सरकारान म्हणजे पर्रीकारान ज्यो सुविधा भासायल्यात भारतीय भाशांक म्हणजे कोंकणीक आनी मराठीक खंयच्याच सरकारान ही भासावंक ना. आमी आदींच तांकां सांगलेलें भासायल्यात हातूंत दुबाव ना, पूण आमचो विशय कितें, इश्यू कितें. थंय आदवोगादूय आसात. त्या आदवोगादांक सांगलें कोर्टान म्हूण सांगलें आसा एक इश्यू म्हूण उरलेलें तें उपकारना. बरोबर. वॉट इज द इश्यू तो पयलो सेटल करतात आनी ताजे वेर सगळी भासाभास उजत चलता. आमचो विशय इश्यू एकूच, इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवचें की ना. उरलेले विशय येनात. ते भायर सायडीचें जालें ना सगळें. आनी जर तर हें सरकार म्हणजे पर्रीकार सरकार आदीं सगळीं आस्वासनां दिवन सामकी आतां तर हें करता जाल्यार विश्वासघात न्हय जाल्यार कितें. फादर, एक गजाल सगळे जाण सध्या उलयतात की भारतीय भाशा सुरक्षा मंचा भितर जितलेय फुडारी आशिल्ले तांकां हें सरकार एक एक पद दिवपाक लागलां, एक एक पोझिशन दिवपाक लागलां आनी ती पोझिशनां घेवन सगळे ओगी रावपाक लागले. कोणाक जायत हांव कांय सांगिना या जायत थोड्यांक दिल्यात ते जाणो, सगल्यांक न्हय. बरोबर. पूण थोड्यांक पूण दिल्यात ते जाणो. ताका लागून बी ओगी रावतात. म्हज्यान तें सांगूंक जायना कित्याक म्हाका एक व्हडलो एक व्हडलो आमचे पुर्तुगेजीन वा इंग्लिशीन म्हणटा ताका मिस्ट्री, एक गुट कसो. आज जेन्ना तुमी ह्या एकूण आंदोलना कडेन पळयतात तेन्ना तुमकां वायट दिसता की तुमी ह्या आंदोलना कडेन असोसिएट जाले किंवा भारतीय भाशा सुरक्षा मंचा कडेन असोसिएट जाले म्हणून. तेन्ना जेन्ना हांव गेलो हांव एकलोच पाद्री. बरोबर. क्रिस्तांव म्हणटा पळय ते कोण नासलेले. हांव एक आयसोलेटेड कसो एकलो क्रिस्तांव समाजांत एकलो ओदीक करून पाद्री मोदें एकलो. यार आसत गोडे पूण ते आरे तूं बरें करता पूण फुडें सरपी न्हय. तें बरें आहा. इट वॉज ए कॉन्शियस डिसिजन, बेश्टें न्हय, कॉन्शियस डिसिजन. खरें चिंतून हांवें थाराव घेतलो हांव ह्या आंदोलनांत भाग घेतलो म्हूण. कित्याक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांच्या आनी कोंकणीच्या आनी गोंयच्या बरेपणा पासत घेतलो. हांव अशें BJP बरी बसपी न्हय. बरोबर. हांव RSS बरी बसपी न्हय. हांव मराठीवाद्यां बरी बसपी न्हय. पूण हें सगळें विसरून पाटी धरून आमचो हेतू मुख्य हेतू सगळ्यांचो एक म्हूण सगळें विसरून हांव बसलो तांचे बरी. आनी बसल्या उपरांत आनी बसला देखून सगळें सोंसल्या उपरांत आमच्या समाजाचें सोंसल्या उपरांत एकसूरपण सोंसल्या उपरांत हे मनीस जांचेर हांवें विश्वास दवरलेलो हे मनीस हे भशेन घात करतात. वायट दिसता फादर आज असोसिएट जालो म्हणटा. म्हाका आतां तर विसय तेन्ना बरोबर आशिल्लें. आज पळयत तेन्ना दिसता तुमकां यूज करून घेतले. हांव यूज करून घेतलें म्हणिना तें म्हणिना पूण हांव म्हणटा घात केलो तांणी. जो विश्वास हांवें दवरलेलो हो विश्वास तांणी कारण नासतना आपसवार्थाक लागून शिक्षा दिसता. हांव म्हणना कांय म्हणना कित्याक तांकां अपमान करूंक जायना. कितेंय करतले दुसऱ्यांक अपमानांक शिकयतले आपणाक अपमान करूंक जायना तांकां. देखून हांव फटींग म्हणना, हांव तांकां विश्वासघातकी म्हणना, हांव कांय म्हणना. पूण विश्वासघात तांणी केलो तो खरोच. BJPन RSS पर्रीकारान विश्वासघात केलो. आनी तुमचो विचार आसलो म्हाका तुका वायट दिसता असोसिएट जाले म्हणटा सेर्त दिसता वायट. सेर्त हांव हे भाशेन चूक जाली अशी दिसता. वय जर तर हांव तर जाणो जाल्लो असल्या मनशां बरी हांव बसता म्हूण जाल्यार हांव केन्नाच कित्याक हांव केन्नाच बसचो नासलो. आमी आमचो दुसरो मार्ग धरपाचो.
आज फादर कितें दिसता की हाजे उपरांत आंदोलनाचो मूड खंयच ना? ह्याच इश्यूचेर आंदोलन जाल्लें, आज कोण आंदोलनाची भाशा उलयना, सगळे जाण थंड जाल्यात. तुमी एक कमिटी काडल्या अभ्यास करपा खातीर सरकाराच्या निर्णयाची. तुम्ही म्हण कोण? भारतीय भाषा सुरक्षा मंच न्ही. पळय, आर यू आउट ऑफ भारतीय भाषा सुरक्षा मंच? सी, I don't want to associate myself at all with Parrikar, with RSS, with the BJP, with म्हळ्यार तुम्ही यू आर आउट ऑफ भारतीय भाषा सुरक्षा मंच. तूं तर म्हणूंक सोदता जाल्यार म्हूण. यू आर आउट. पूण हे हाजे उपरांत तुम्ही भारतीय भाषा मंचाच्या बसकांक आसचे नात, खंयच आसचे नात. ज्या वेळार हे मनीस आपलें धोरण बदलना जायत, हांव वचपाक ना ताच्या. तुम्ही वचचे ना. जो पर्यंत भारतीय भाषा सुरक्षा मंच परत एग्रेसिव्ह भूमिका घेना, तो पर्यंत फादर तुम्ही परत मंचाच्या खंयच्याच माचयेर दिसचे ना. ना. दिसचे ना. कित्याक? अभिनंदन करूंक हाचें पर्रीकाराचें सांगून दिवंक की तुमी सगळें सांगलां पळय तें सामकें म्हूण. कमिटी काडपाचो जेन्ना निर्णय जालो परचे बसके भितर, तो कितें म्हूण चिंतून केलो? कारण हें जें सरकाराचें डिसिजन आसा ताजेर अभ्यास करपा सारकें अशें कितें आहा तें म्हाकाय कळना. पूण मागीर तुमी कमिटी काडपाचें अशें कितें जालें? हांव जाणा तूं, हांव पळय, हांव मोदेकाक धर म्हाका मोबायल आयला म्हूण येवंक ना, न्हीप घेतलें आनी भायर सरलो. आनी मागीर ती प्रेस कॉन्फरन्स जाताना हांव आयलो. एक समिती नेमल्या म्हूण वो ताई नेमतली म्हूण आमी आयकलां प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या पळय तेन्ना. आतां कितें करूं? शिकले हांव आमी सगळे, वरभर शिकले हांव. आतां कितें आंदोलन परत जावपाक शकता काय हें पचून गेलें? म्हाका दिसता ह्या मनशां कडेन आनी आंदोलन करपाची कशी ना. कित्याक? जर तर ह्या अभिनंदन करतात पर्रीकाराचें, हांव परतून अभिनंदन म्हणल्यार तुका कडेन बरोबर अभिनंदन करता, आंदोलन कोणाचेर आनी? मागीर आतां आंदोलन जावचेंच ना. ह्या इश्यूचेर आनी आंदोलन ना. सरकाराक निर्णय पचून गेलो. ज्या वेळार हें सगळें नाटक पळयलें हांवें, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें जेन्ना हांवें नाटक पळयलें, हांवें दोगांक तेकांक फोन मारलो. हांव फोन मारीत आसलो तेन्नाथान मिटींग करात. बरें, जेन्ना गमलें म्हाका हांचें धोरण कितें पळय तें अभिनंदनाचें म्हूण, आनी एक फावटी म्हणटा अभिनंदनाचें म्हाका वातावरण गमलें, त्या दिसा खरेंच हांव डिप्रेस जालो. सायकोलॉजिकल डिप्रेस कशें न्हय, पूण हें कितें काय म्हूण ह्या मनशांचेर विश्वास दवरूंक जाता? आय ट्रस्ट इन बेसीक goodness of a human being, and this trust has been betrayed. Therefore म्हाका जाणा तूं दूख भोगता. आनी ह्या मनशांक सगल्यांक लॉजूय दिसना, ह्या मनशांक. पूण आतां आंदोलना भितर म्हणटूच कितें सांग, तुमचो जबाब दिवंक ना हांवें अजुनूय सामको. हांवें दोगांक तेकांक फोन मारलो. आरे सांगलें पळय, आमी कितें करुया, वी आर इन द प्रोसेस. जातलो ओ ना तें हांव नको सांगूं, तें म्हजेर धरलेलें ना. बरोबर. आमी सांगलें एक ग्रूप करुया. आमचे कडेन आंकडे नासत, पूण आमचे कडेन नीत आसा, आमचे कडेन मोरालिटी आसा, आमचे कडेन सत्य आसा. आमी सांगलें करुया, पूण ग्रूप असो जावंक जाय टोटली सेक्युलर. बीजेपी नाका आमकां, RSS कोण BJP नाका, RSS कोण नाका, मराठीवादी कोण नाका. सो आमी करुया. अजुनूय इज अ थिंकींग प्रोसेस. गोंयकारांक मुळावें शिक्षण कोंकणीन आनी सरकारान अनुदान दिवचें फकत ह्या कोंकणी मुळाव्या शाळांक. समजुया कोण बेंगोली आसा ताका आनी ह्या आपले आवय भाशेन करूंक करतात, ताका ती येता. समजुया कोण तेलुगू आसात, तांकांय दिवया, तांची आवय भास ती आवय भास.
जर तर कोणाक इंग्लिशीन दिवंक जाय, इंग्लीश आमची आवय भास न्हय, इंग्लिशीन तर दिवंक जाय, आपणे मोडचे पडचे पयशे. अरे देशाच्या हिता आड तुमी तुमच्या भुरग्यांक मुळावें शिक्षण इंग्लिशीन दिवंक कोत्तात आनी सरकाराचो फाटिबो मागतात. हक आसा खंय फोर्स म्हणटा आमकां हक आसा म्हणून तुमकां मोडात आनी शिकयात. सरकारा कडच्यान अनुदान मागनाका. नाका वायट करूंक अनुदान दिवपाचें. फाल्यां कोण म्हणटलो म्हाका हक आसा गडगडे खेळूंक सरकारान अनुदान दिवपाचें, आनी कोण म्हणटलो आपूण काजिनोन वेता सरकारान अनुदान दिवपाचें. आनी दुबळ्यांक वायट जाता. फकत ग्रेस्त आसात पळय ते वेतात. म्हणटच इंग्लिशीन आपलें मुळावें शिक्षण करून बरेपण जाता. आनी इंग्लिशीन मुळावें शिक्षण करता पळय तोच फुडाराक इंग्लीश बरयता आनी वाचता. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा भितर अरविंद भाटीकारा सारको मनीस आसा, उदय बाबा सारको मनीस आसा, हे सगळे मनीस आसात. हे मनीस आज तुमचे बरोबर आसात काय नात? कित्याक तूं एक भासाभास करूंक तांचे कडेन म्हाका संदी मेळूंक ना. संदी मेळूंक ना. कित्याक तांचें धोरण कितें पळय तें तांचें धोरण पळोवन आनी जे मनीस वाग आनी शिंव कशे आरडटाले आतां कितें म्हणटलो तुका हांव मेंढरे कशे आसात ते पळोवन म्हज्यान सांगपाक जायना. हांव सामको अजापता. आनी एक सांगता तुमकां अजापता. हांव ह्या मनशांक एकदम मानता. उदय भेंब्रे भाटीकार आनी कोणाचें नांव दिलें तुमी? ना, आमी दोनच नांव दिता. ह्या मनशांक हांव एकदम मानता. म्हजे इश्ट ते. तांकां हांव व्हडले फुडारी कशे मानता. तांची बुदूय घेता हांव जायते फावटी आनी गोडेक घेत. कित्याक हें वायट केलें म्हूण सगळ्यांक वायट जायना. पूण जें धोरण ताणें घेतलां म्हाका सांगतात पासियेंस काडूंक जाय. मातशें थंड जा. तुमकां दिसता की ही वेळ पासियेंस काडपाची न्ही? ह्याच मनशांनी पासियेंस काडला दिगंबरा विशीं काडूंक ना. सो एक सांगात मंचांतल्याच कांय लोकांक सध्या मंचाचें धोरण मान्य ना. कितले ते हांव सांगूंक नको. हांव एकलो. हय, पण तुमच्या बरोबर तुमकां दिसता की आनीकूय लोक आसात जांकां ही गजाल मान्य ना. जी भुमिका घेतल्या ती मान्य ना. सो ह्या हाजेर आमी ही आयची मुलाखतांक सोंपयतात. खूब क्लियरली फादरान मतां मांडल्यात, परखडपणान मांडल्यात, प्रखरपणान मांडल्यात आनी आपली बाजू सांगल्या किंवा विश्वासघात कसो तो. फादर एकटेच आसात जे भारतीय भाशा मंचांतले मुखार येवन उलयतात आनी इतलें सगळें बोवाळ चलता तुमी आयले आनी उलयले. फादर थँक्स अ लॉट.